आसापूर रस्त्याचेर नव्यान बांदिल्लो पूल व्हड बांदकाम पुराय जावन लेगीत येरादारी खातीर उक्तो जावंक नाशिल्ल्यान चांदेल आनी आसापुरांतल्या प्रवाशांची व्हड गैरसोय जाल्या। हालींच पडिल्ल्या रस्त्याक लागून पर्यायी रस्त्याचे कांय भाग व्हांवून गेल्यान परिस्थिती इबाडल्या। ताका लागून रहिवाशी, विद्यार्थी आनी ऑफिस कम्युटर्सांक उदक भरिल्ल्या वाठारांनी आनी असुरक्षीत मार्गांतल्यान वचचें पडलें। थळाव्या लोकांच्या कागाळी उपरांत पेडण्याचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक भेट दिली। येरादारीचो त्रास उणो करपा खातीर नव्या पुलाचेर आयज सांजे मेरेन हलक्या वाहनांक परवानगी दिवपाची शक्यताय आसा अशें तांणी सांगलें। पूण फुडल्या सुचोवणे मेरेन अवजड वाहनांनी पर्यायी वेवस्थेचो वापर चालूच उरतलो। रहिवाशांनी ह्या घोशणेक येवकार दिलो, पूण हो पूल बेगोबेग पुरायपणान कार्यान्वीत करचो आनी परत येवपी पावसाळी अडखळीचेर कायमस्वरुपी उपाय दिवचो असो उलो अधिकाऱ्यांक मारला। आमी आतां आसापूर सानेल हे न्हंयचेर हे पूल बांदता, त्या पुलाचेर उबे आहात। त्या पुलाची परिस्थिती पळयात आतां पावस येयलो आनी कशी जाल्ली आहा ती। आतां सद्याची परिस्थिती आहा त्या पुलार इतले तेंच्यांनी बेगीन काम करूंक जाय की जर व्हडलो पावस आयज पासून लागत जाल्यार फाल्यांच्यान हांगा कंप्लिटली हे टू व्हिलर वयता ते सुद्दां बंद जातले। दाखोवपाचें कारण म्हटल्यार कितें, तुमकां सांगल्या प्रमाणे ज्या पावसाच्या तोंडार जे काम केले ते काम जे स्पिडीर जावपाक जाय ते तेंचे जावंक ना। तेका लागून हो लोकांक आयज प्रॉब्लेम जाल्लो आहा। हे काम बेगिनात बेगीन करून ह्या रस्त्या वयल्यान तरी एक 4 व्हिलरी तरी चालू करपा सारखे जावपाक जाय। अशा तरेन ह्या लोकांची एक सोय करप ही गरजेची आहा। आयज आमी चांदेल आसापूर जो ब्रिज हांगासर आमी न्यू बांदपाक घेतलेलो आसा। हेच पास्ट आमी काम केल्लें आसा, तेजे आतां थोडेशें काम उरलेलें आहा जे राती पावस येवन सकयल्यान आमी तो डायवर्ट केल्लो। जे आयज तुमच्या रिवराचें उदक येता पळय ते राती मातशें उदक सुबेज जालें, तेका लागून लोकांक मातसो त्रास जालो। जस्ट फॉर सम टायम, थोड्या टायमाक लागून आनी आतां ट्राफीक वयता सकयलसून ते पळय डायवर्ट केला पळय हांगासर। आयज सोल्युशन केल्लें आहा कितें, ओन्ली 4 व्हिलर हेवी हे ट्राफीक हेज्या वयरसून वयचें ना, ब्रिजा वयरसून जे 4 व्हिलर आसा आनी 2 व्हिलर हे इवनिंग बसून हे सोल्युशन काडून ते ब्रिजा वयल्यान आमी गाडयो सोडपाचे आसा, जे आयज हांगासर लोकांक आनी खंय त्रास जावचे ना म्हणून। ताका लागून हो सोल्युशन एज फास्ट एंड इवनिंग बसून हो आमचो जातलो। आमी आयज सांजचे पासून हांगासून ब्रिजा वयरसून गाडयो सोडपाक स्टार्ट करता। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।